चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टनवायच्या मणका मते कार्यावळींक तुमकां समजतात माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. आयज हांव सालिगांव पावलां. म्हणटोच ह्या गांवांतले जायते कलाकार पालकाचेर पोरजोळ्ळ्यात आनी पोरजोळत आसात. फाटलीं 6 वर्सां पालकाचो तोकूच घेवन वावर केलेले एक कलाकार आयच्या ह्या खिणांत तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां. ताणें वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका केल्यात. आपणें स्वताक तियात्र डायरेक्ट करून पालकाचेर हाडल्यात. त्या भायर ताणें कांतारांक गायल्यात. म्हणटोच ह्या मालगड्या कलाकाराक तुमच्या मुखार हाडूंक ताचो अनुभव थोडो भोव तुमच्या मुखार मांडपाचो ह्या खिणांत हांव प्रयत्न करतां. आयच्या ह्या खिणांत म्हजे बरोबर ह्या सालिगांवचे कलाकार बेटी आल्वारीस आसा. बेटी बाय तुमकां माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. बेटी बाय खूब बरें दिसता बेटी आल्वारीस. पूण तुज्या नांवांत खंय तरी थोडो भोव बदल करून हें बेटी नांव आयलां काय? हय सर, म्हजें बेटी नांव आयलें कित्याक एलिझाबेथ म्हजें नांव आसलें. पूण म्हज्या अंकलान चॅम्पियनान म्हाका बेटी नांव दवरलें आनी तेचे तान हांव म्हज्या नांवान बेटीच म्हूण दिलें सगल्या तियात्रान. पयलें म्हाका बेडता म्हणत, बेडता आल्वारीस. मागीर हांवें हेड्या गांवांनी बेडता आल्वारीसच करी. तो म्हणलो बेडता कित्याक केलां हांवें, तूं बेटी आल्वारीस कर कितें. आनी तें नांव म्हाका बेटी आल्वारीस दवरलें. तें आजून पासून बेटी आल्वारीसच हांव तियात्रान नांव दितां. एक खरेंच खूब बरें दिसता. आदले जे कलाकार आमचे आसले मालगडे तांतले तूं एक मालगडें. तरी पूण आयच्या खिणांत ह्या नव्या कलाकारां बरोबर परत तुका भुमिका करूंक चान्स पडलो. तर आदले कलाकार आनी आतांचे कलाकार जावं आदले तियात्र आतांचे तियात्र हातूंत कितें तरी वेगळेपण दिश्टी पडटा? वय जायतें. पयलीं आमच्या आदल्या तियात्रांनी कितें जातालें, आमी बाय हार्ट कोन्न नासले प्ले वो आमी प्रॉम्प्टींग घेताले आनी ताचेर आमी तो तियात्र कोत्ताले. उपरांत आतांचे मॉडर्न आतांच्या तेंपार आयले त्या तियात्रांनी आमी बाय हार्ट करून स्टेजीर चडटा. कोणाचें प्रॉम्प्टींग नाका कांय ना, फ्रीली आमी एक्टींग कोत्ता. पूण तुका केन्ना तरी कुस्तारशें पडलें आदीं प्रॉम्प्टींग आनी आतां सडनली? ना ना ना, केन्नाच ना. प्रॉम्प्टिंगाचेर पासून पयलो तियात्र केला आमी. रावणाचे आहा जाल्यार 2-3 तियात्र घेतले आनी रोखडेच तेय आमी बाय हार्ट कोत्ताले. आमी प्रॉम्प्टराक केन्नाच रावना नासले कित्याक आमी आमचें ओन लेगून उलयताले. चुकले डायलॉग ओन उलयताले हांव. प्रॉब्लम ना. ह्या अनुभवाचो तुका जायतो फायदो जाला. कारण केन्ना केन्नाय अकस्मात कोणाचे तरी भुमिकेक एक सबस्टिट्यूट कशें तुका वचोंक पडलां. कोणाची जाणें सुकुलीन बॉम्बेचे ताणें वाट चुकली म्हणून एक तियात्र हाडलो आनी दरेवेत म्हजी बाप पिक्चर आयलो. बाप पिक्चर म्हणूंक लागलो बेटी हें जालां मातशें म्हणूंक लागलो प्रॅक्टीस बा कांय ना. रातीक तियात्र आनी देनपारां तो आयला आनी स्क्रिप्ट ना कांय ना. आयला आनी म्हणूंक लागलो मातशें कर गो बेटी. हांवें म्हणलें ओके हूंय तियात्र तो आरांबोल. आतां सालसेत हांगा येतात आतां आनी हांव म्हापसा बस स्टॉपाचेर रावतां इकरा जालीं तोरी तियात्रूच पावोंक ना. वय मागीर तांकां दिसलें आसता हांव गेलें म्हणून. म्हाका डावटान हांव ही रावली कित्याक हो आमचो एकलो शेजारी आसलो मोटरसायकल घेवन म्हज्या बरी. तो म्हणालो चल या गो चल, तूं कित्याक रावता इतलो गो, ते आजून येवन तियात्र केन्ना स्टार्ट जातलो. हांव रावली आनी झाप करून वयच्या वक्तारूच टेम्पो येयलो. तेन्ना टेम्पो न्हू ते टेम्पो येयलो आनी बेटी म्हणूंक लागलो. बाबून पयलें म्हाका, बाबू प्रॅम्प्टर आमचो. बेटी म्हणूंक लागलो राव. हिंग आरे म्हणलें कितें रे पात तुमचो प्रॅक्टीस ना, म्हाका एका वाटेन स्टेजीर दाखयता म्हणला आनी सेकी टेम्पोन हें म्हूण करून ताचो तियात्र हांवें बरो केलो. इतलें म्हाका तांणी मानवलें. टोनी मार्टीन म्हणालो व्हेरी गूड बेटी, कितें केलें गो तुवें एक्टींग म्हणूंक लागलो. व्हेरी गूड वालूच दिलो म्हाका.
आनी सगल्यांक सांगूंक लागले ते वालोर बेटे आल्वारिसाक इतलो उगत तें आमकां रावलें पळय हांगा कितें कोण जालें कोण टावसार चेळूं मनीस तें बाबा पळोवन तुका कशी भोगली कितल्या वर्सांनी तुमचो उगडा शेवून हांव रडटालीं दोळे भरून दुखांनी एअरपोर्टार व्हरोंक धांवून आयला खबर आयकतोच ह्या कानांनी आमचे गरीबकायेचो पड्डो तुवें पयस केलो तुज्या कोश्टांनी गरीबकायेन दिसाले आमी पिवोन पेजेचो नीस चाव पिवोन दीस काडी शीत आमी जेवूंक ना एकूय दीस बाबा उगडात तो काडी नाका तुमच्या पासोत केले साक्रिफीस दोगूय भाव म्हजे उपकार टोयता देवाचे लागोंक ना म्हूण खोटे बी बेटीबाई अशें आनिकूय थोडे तियात्र तुका करचे पडल्यात आसतले केल्या मारयेणाचो मारयेण ते फेर्नांडीस ताचो एक तियात्र केलो हांवें म्हणजे 2 दीस आसतना ताजे लागीं बूक ना कांय ना पूण ताचे होले म्हणटून डेकोर आहले एक्टर एकलो एक कोण आर्टिस्ट पावना आनी तो न्ही हो कोण तें म्हाका तो उडासना पूण आकाशसाई तियात्र आनी तो आकाशसाई तियात्र हांवें वक्तार वचून तेजोय केला आतां आमी अक्तार तियात्र कोत्ता जायते फावटी थोडी भोव भिरांत आसता पूण दुसरे वाटेन जे बाराबरचे कलाकार आसात तेवूय जायते सांबाळून घेतात आपलोन आहले आपलोन मातशें ल्हू ल्हू सांगो म्हाका कितें उलय कितें ना तें पयलें मातसो सगळ्योच प्रॅक्टीस केल्या हें कर तो हें कर हें आहा तें आहा ताणें बाडेन क्वेशनां घालून कितें करून म्हाका तें पयलें शिकयलें हें म्हणून मागीर एक पड्डो तो करून तो तियात्र केला तेजो बेटीबाई म्हाका थोडो भोव उगडास येता जायते फावटी न्हेसपाचेर तूं जायतो थुकोस घेता जावं जायतो भर दिता खरें वय कित्याक आमकां ड्रेसींग ती करचीच पडटा कित्याक तियात्र सुबेज आहात उणें आहा तें आमी चिंतिनात पयलें ड्रेसींग केलें म्हणटच आमकां बरो खर्चो येता तेन्ना सवाय 2-3 हजारां मदें हेका जातालें आतां चड म्हारग जालें न्हू साडयो बाडयो हाडटल्यो जाल्यार बऱ्यो चकचकीत हाडट्यो जाल्यार 5-1 हजारांच्यो साडयो जाय जायतो दिसपी जाता शूज जाय मागीर नेकलेस घेतले वो कानांची घेतले वो केंस घेतलो कितें घेतले जाल्यार सगळो शो करचोच पडटा न्हू आतां हितूंतल्यान एक कॅरेक्टर डेवलप जाता पूण केन्ना तरी तुका एंट्रीक वचोंक ह्या न्हेसपाचेर भर दिल्या उपरांत वेळ जाला ना जावंक ना रोखडेंच न्हेसतालें हांव झमझम करून आनी वयतालें कित्याक नाल्यार डायरेक्टर तापसाणी पडटालें कितलो एकलो चुकलो जाल्यार इतलो वगत रावचें पडटा गॅप पडटा म्हणून बेगीन धांवचें पडटालें आतां आमी पळयतात की आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र आदल्या तियात्राची न्हेसवण आयच्या भशेनूच आसली काय पयलीं आमी नकळ्ळ्या कितें घालूंक जाय आनी कितें नाका तें जेन्ना बॉम्बेकारां आयलीं बेटी फॅन्सान पयलें केलें बरें ड्रेसींग बा करून आमी तांकां पळोवंक लागल्या आजी बरें करता खरेंच आमी करया आमी कितें पयलें चिंत्तालें हें घरांचें काम न्हू घरांचो ड्रेस अहें हाडलेलो पूण तेणेन बरीं ड्रेसां घालीं तेन्ना आमकां शिकयलीं हांगा गोंया आमी खंय न्हेसोंक जाय पळय ती तेजे उद्देशी आमी वयसरलीं ड्रेसिंगांनी जिवीत मनशाचे सुखा दुखान बोलले दिबा ते बागेन फुलता केन्नाय केन्नाय रागाची फळां मनशाच्या काळजाक घालतात जिवीत एक रोग बरी फळां जावंक बरी केल्यार उगडास येता बऱ्या मनशाक रेस्पेद मेवता वायट आदारची देव पळयता वायट रोयतलो वायट चलोवता मनीस पयशा फाटल्यान धांवता वायट आसा तें भिजून काडटा आदार करूंक फाटीं आसता मोग दिसना आपसूक दिसता बेटीबाई तुज्या जिवितांतलो पयलोच तियात्र
म्हजो पयलोच तियात्र हांव म्हज्या पांयचो तियात्र नाचलेली हे फालवारीस म्हजो संवसाराचो शेवट. तेन्ना हांव 8 वर्सांचें आसलें आनी तो जालें स्टार्टींग बॉम्बे खंय जाणाय हांगा बांगवाडी स्टेजीर पयलींच चडलें हांव. आनी आमचो चॅम्पियन म्हणो नशीब तुजें चेडवा हे स्टेजीर पडोंक. आनी तेन्ना हांवें आनी म्हज्या भावान धाकट्या दोगांयनी आमी एक दुवो म्हणलोलो. तो चॅम्पियनान शिकयलेलो मोग म्हणचें पिपीर मीठ पयलें गोड मागीर तीख मोग करून गडे चेडवां जातात शीक मोगाचो फोफ्योन दीक. हे आमकां ताणें शिकयलेलें कांतार आनी आमी धाकटुलीं दोगांय म्हणटालीं हांव स्टेजीचेर बांगवाडी म्हटल्यार. तुजो जी सुरवात जाली ती कांतारानूच सुरवात जाली आनी हांव पयलें सगळें सोलो म्हणटाली. पूण ह्या कांतारांतल्यान जी कोणाक कांतारां येतात ताका कसलीय भुमिका करून केन्नाच भिरांत दिसना. ना कांतार आमचें तियात्रीस म्हण रोगता ना म्हणटच आमी म्हणचें पडटा न्हू. आमकां पळय कोणाकूय तें येयना कला कोणाच्या मनान देवान हाडल्या ताकाच दिता ती दुसऱ्याक दिना. पळय कितलीं जाणां चिंततात आपल्याक तियात्र जाय हें जाय तें जाय पूण जायना तेंच्या लागीं आमचे भाशेन एक्टींग करूंक. आयज तियात्रांक मातशें आमी फाटीं उरल्यात कारण ह्या पिडेक लागून तियात्र जायना. आख्खें वरस जातालें आतां तियात्र म्हूण. तरी पूण आमच्या ऑडियन्सा पासून खंयच्या एक कांताराच्यो 4 वडी. माया तुमची कित्याक दूख म्हाका मोगान वाडयलेत हांवें तुमकां काळजाक तोपले कांटे दोखी सोंसूंक जायना. म्हाका उगडास आसा म्हाका दिसता होवूय तियात्र तुका अकस्मात करचो पडलो. वय अकस्मात घबराजन सांगलो आसतलें ना त्या तियात्रान हांवूय आसलो. ओके तूं आहलोय जॅसीचो रोल तो. वय तो म्हाका ताणें 2 दीस आदीं दिल्ली हाडून स्क्रिप्ट दिल्ली हाडून आनी सांगलेलें बेटी एक तियात्र कर म्हणून. आनी हांव तो घेनासली भियोन जावचो ना म्हणून दवळ्ळो रोल म्हाज्या लागीं करूंक. आनी वखदार खूब डायलॉगांनी हाडलो तो. मागीर शेकीचो म्हणल्यार ना गो बेटी जातलो 2 दीस ते मातशी प्रॅक्टिसीक भायले हो कांत बा दिवन गेले आनी तो कांत हांव शिकलें आनी तो कांतूय बरो जालो आनी तांकां चड सामको इतलो हें जालो कांत हांवें बरो म्हटलो म्हणून. कित्याक तो कांत पयलो दुसरें म्हणटा तेन्ना सकयल म्हणप हांवें तो वयर काडलो म्हाका जायना सामकें सकयल म्हणोंक कांत म्हजी मातशी पीच व्हडली म्हणटच हांवें तो म्हटलो ते मुजग पासून इतले खोशी जालेत बेस्ट म्हटला म्हणून प्रायज सारको पिसो जालो कितें. आनी ते म्हाका म्हणूंक लागले बेटी वालोत तुका दाखयली तुवें तियात्रीस्ट पूण. ह्या तियात्रा उद्देशी जायते कलाकार जायते गांवांनी पावतात म्हणटच तुजी भोंवडी कशी जाल्या. म्हजी भोंवडी फकत हांव आख्खो टूर मारून आयल्या पयलीं आनी मागीर एक तियात्राक गेल्या भायर म्हणजे खंय कुवेट गेल्या बॅरीन दुबय दुबय मस्कट पयलोच टूर म्हजो. एम्बयर सगळे आहले ते टिट्टा एम्बयर म्हजे बरोबर फेल्सी जोस्फीन मिंगे रॉडाचो चेडो आमचो जुली रॉड मेन देवाचो तियात्र तो संवसारान आसतना तियात्र. आनीक इंडियेक आमच्या भारतांत हांव सगळ्याक पावल्या बॉम्बे आख्खे पावल्या मागीर महाराष्ट्रान हे सायडीन सगळ्याक पावल्या सोडून बेंगलोर पावूंक ना. मेंगलोर पावल्या मेंगलोर म्हजो तियात्र केला हांवें देव दिता पळय तें तो तियात्र. तुवें तुजे कितले तियात्र केले. हांवें म्हजे तियात्र 5 केलेत. एक तुजो उपकार एक जागरण मागीर जानवाय मागीर मोरगात पूत मागीर म्हाका जाय तें आनी एक देव दिता तें. आतां तुवें तुजें स्वताचें तियात्र केल्यात त्या भायर दुसऱ्यांचें तियात्र तूं कितलें नाचलें आसतलें. दुसऱ्यांचें तियात्र तुका सांगूंक म्हाका जायना इतले गांवांनी पयलीं नाचलें हांव. तियात्रीस्ट कोण जोडलां तें हांवें सगळें गांव भोंवन हे सायडीन चोपड्यां मांद्र्यां आरांबोल केरी तेराखोल रेडी मागीर किनिया चर्माशान पेडण्यां सावंतवाडी सातोड्ड्यां मागीर वेंगुर्ला मालवणा हे सगळे बेळशे म्हूण तियात्र केल्या. वय आनी
अख्खे साऊथ गोवा हय अख्खे सावथ गोवा. तर कोणाचो तियात्र तुका कोणाच्या तियात्रान तुका बरी भुरगे गांवचे तुका आतां सांगूंक म्हाका उडास ना ना तेन्ना ना पूण हांव म्हणटा की आयज पासून जे तियात्र तूं न्हेसला हय. तांतलो तुका खंयच्या तियात्रांत बरी भुमिका मेवल्या जो तुका सदांच उगडास उत्ता. म्हाका सदांच उडास उत्ता तो सारको आमचे हितून हे सायडीन सालसेतान एम पाचेको ताचे तियात्राचे सुतार हांव वयर सरल्या. फातर फातराच्या वक्तार इतले हांव वयर सरल्या कितले डायरेक्टर येवंक लागलेत म्हाका व्हरोंक. पूण पाशेक म्हणूंक लागलो बॅटी वचनाकाय तूं आपणाक फिक्स उरली. पाशेकार हांवें 5 वर्सां काम केलां 5 वर्सां. मागीर हांव मिलिंद देवादाराक गेली. मिलिंद देवादार तातूंत हांव पॅट्रिकाक आयलें. प्रेमानंद लटलेकार मागीर सिजी सिल्वा पास्कुवाल रॉड्रिगीस मागीर आंबे उडास येयना खूब आहा खूब जाणां उडास येना तुका सांगूंक. एका पासून जॉन क्लार आयरिस्ट दोनूय तियात्र नासल्या. मागीर जाशीनबाज आमचो सियाल वारीस तेन्ना म्हणटा हांव सारकें ल्हान आसलें 10 वर्सांचें. सोलो म्हटलो एकूच ताका आनी कांय ना. आनी त्या उपरांत मागीर जायते डायरेक्टरांक नासलें हांव शास्त्रीरानूच म्हाका उडास येना. आतां वो आहा प्रेमानंद चांगोळकार. हे आतां तियात्र साबार तियात्र न्हेसतालें जावं फातोर तियात्रांतल्यान तुका एक वेगळी स्फूर्त मेवली एक वेगळें प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें तुका नामना मेवली आनीक सगळोच लोक तुका वळखोंक लागलो. पूण आमी तियात्रान मुखार वेता आसतना आमकां जायते त्रास पडटात. आदीं आमी नदर मारली की कारण आदलो अनुभव तुका आसा आयचोय अनुभव आसा. आदीं आयज आसा तशीं मोटरां नासलीं. खंय एक तियात्र करूंक गेल्या उपरांत हाल कितें जातालें आयक सांगता. आमी पयलीं हेडे गांवांक पळय गेल्यार तेन्ना ट्रान्सपोर्ट नासली. टायमिंगाक एक बस ना तो टॅक्सी आनी सकाळीं उठोन ते तियात्र करून आमी ती माटवानूच न्हिदतालीं. ते मुजगो आसताले बारोबरी. आनी मागीर बस चुकली जाल्यार आमी उरतालीं. मागीर ट्राक येताले कोण येता तांकां हात करप रावप तांचे बरोबर येवप आनी खंय देंवप. तशें करून करून आमी दीस काडल्यात. आनी आमी घरा पावतालीं हांव कितल्यांक 2 3 अशीं देनपारां सकाळीं भायर सरतालें हांव पळय ती. आनी मागीर बाबडे आपली वाट पळयतालीं कित्याक येवंक ना कितलो वेळ जालो. चिंतें नासली आमकां ट्रान्सपोर्ट ना म्हणोन. कळ्ळें. आमी असले त्रास काडल्यात. एक फावटी आमकां भूक पासून लागली आनी कांयच हॉटेल ना कांय ना जाल्यार आमी काजूच्या दिसांनी एप्रील मे हा जाल्यार मोचे मारून पासून काजू उडोवन हाल्यात. आयनानी आसोमदिनान असले दीस काडल्यात. माथ्यार अश्यो सुटकेसी वच लागता म्हूण धरून चलतालें हांव. चलोन चलोन आमी आरांबोल पासून आयल्या केरी येतान दोगांय जाणां. आनी एक फावटी आनी एक तियात्र जालो तेन्ना सातोड्ड्या तेन्नाय ते भशेन ट्रान्सपोर्ट नासली. एक नोज आसली अशी दर्याची ती आमी क्रॉस करून इतलें उदक जातालें. क्रॉस करून येतालें हांव. आनी थंयच्यान मागीर न्हंय बागान म्हणून गांव आहा थंयचोतान आमी चलोन येतालें हांव पेडण्यां. असले आमी हाल काडले. आमी इतलें दूख काडून ह्या तियात्रांनी आमी वयर सरल्यान. आमी चड म्हणजे चड दूख काडलां. आयज नदर मारली जाल्यार आयज नदर मारली जाल्यार आयज रातीकूच रावना कोण डायरेक्टरागेर. मोटरसायकल मारली स्टार्ट आयलीं घरा. कोणागेर मेळना रावपाक. कितली ट्रान्सपोर्ट हांगा उथी उबें रावशी पणजे पावताय. कितें आदीं तशें नासलें. आदीं तुका शॅर आनी आयचो शॅर माय गॉड 25 रुपया 25 रुपया तियात्राक घेतले आमी हेड्या गांवांनी. आनी ताचेर आमी वयर सरल्यान. आतां खंय पावल्या 2-2.5 हजार एक शो करतली जाल्यार. ना कारण हें इतलेंच की तुवें स्वताचे तियात्र डायरेक्ट केल्यात तुजे अनुभव तुका आसात. वय पूण हांव कितें करी म्हज्या आर्टिस्टांक केन्नाच रडोवंक ना. आमकां उणें बसून जाल्यार पेमेंट आमी तांकां सारको आमचो घालून तांकां दितालें हांव. पूण एक दीस कोण एकलो आर्टिस्ट म्हणचो ना बॅटीन नागयला वो बॅटीन पयशे हाडल्या म्हूण. बरयतालीं सायन घेतालीं हें करतालीं टीक करतालीं हांव कोणाक फारीक केलें तांकां. आतां खंयच्याय तियात्रांत तुका रोल पडटालो ते भायर कांताराय म्हणोंक सांगताले. वय कोण सांगनासलें सोलोबा म्हणून म्हाका. आहा जाल्यार हांव जारे बरें दुयेट म्हणटालीं. दुयेटान म्हणटालीं आमी चडशीं. मागीर पयलीं हांव सोलोच म्हणटालीं कांतार. तुवें स्वताक कांतारां कंपोज केल्यात? ना हांवें केन्ना करूंक ना.
जाता म्हाका कंपोज करूंक, पूण कितें जाता फुडें फुडें मागीर एंड बा करतना एकदां दाखयल्लें हांवें रोजारियो. तो म्हणूंक लागलो नाका तुका नाका पूण आहा तुका जायना तशें येयना तें उतरां वातरां येयना सारकी म्हाज्या लागीं ना. बेटीबाई, आमच्या मदें जायतीं नवीन कलाकारां आमकां दिश्टी पडटात आनीक हालींच्या ह्या लॉकडावनान जायतीं भुरगीं वयर सरल्यान जीं आपलो स्वताचो सो कितें तरी वावर करून ताणें लोकां मुखार हाडला. किरीतपणी सांगतलो जाल्यार तांकां फावो तें डायरेक्शनूय ना, पूण हो वावर तीं करीत आसात. ह्या भुरग्यांक फुडाराक तियात्रांक ताणें पोरजोळो येता. जाता आतां सगलीं आमी आदलीं आहा तीं भावात वयतात. आतां तीं फुलां तीं वयर सरोंकूच जाय न्हय. तांकां कोणेय तरी आदार दिवंक जाय आनी तांकां वयर काडूंक जाय. आमी सदांच चलचीं ना आतां आमी जालें आमचें 60 जालीं हांव. म्हणजे आदीं आमी पळयतात की जायत्या आमचे म्हालगड्या तियात्रिस्टांनी जायत्या जाणांक हात दिलो. नशिबान तुज्या कुटुंबांतूच हें तियात्रिस्तपण आसलें ते पासून तुका सोंपेपणी वयर सरोंक मेवलें. तर आयचीं जीं तरणाटीं आसात ताणें खूंय भर दिवचो गरज आसा, खूंय ताणें तोकूस घेवची गरज आसा जाणें करून तीं वयर सरतलीं. वय ताणें बरें बरें डायरेक्टरांक मेळची पडटलीं आनी तेजे मागीर फायन तेणी वचोन उलोवचें पडटलें आमकां आदार कर, हेल्प कर, एक कांतार म्हणून कितें म्हणून. तेन्ना ती आदार दिलो जाल्यार ती वयर सरतलीं न्हय. बेटीबाई, जेन्ना मुंबय तियात्र जातालें तेन्ना मुंबयचो जो त्या काळाचो जो क्रावड आसलो ते तियात्रिस्टांक कशें मानून घेताले? ते आमकां मोगान मानून घेतालेत आनी आमी गेलीं म्हणटा ती सारकी ही आबूज जातालीं. आमचे गोंयकार आयल्यात, आमचे गोंयकार तियात्रिस्ट भाव आयल्यात, भयणी आयल्यात, खुशाल जावन ती आमकां वखद ती भितर येवन मेवतालीं आनी आमकां वीश करतालीं. तुजें एक्टींग बरें जालां बेटी, तुजें ताका एका ताका हात दिवन खुशाल करतालीं. तुवें कसल्यो कसल्यो भुमिका केल्यात? हांवें पयले सान हिरोईन केल्या. हिरोईनीची जावन हांवें मायेचो रोल केला. चड भुरगेपणान हांवें मायेचे रोल घेतल्यात चड. नातर घोवाची बायल आनी केन्ना केन्ना हांवें कॉमेडी रोलूय केल्यात. पूण बार्देस भाशेन, साश्टी भाशेन न्हय, बार्देस भाशेन. हे खंयच्या तियात्रांक तुका? हे आमच्या तियात्रान कोणाच्या आंबेबारी केला. आंबेच्या तियात्रान हांव बार्देशी उलयल्या तो ते आपल्याचे उलयतालेत आनी आनी गांवांनी पासून हांवें चड कॉमेडी केल्या आमचे भाशेन, बार्देशे भाशेन. पूण आतां तियात्र आमी न्हेसता आसतना पळय एक भुमिका करप, कॉमेडी करप जावं कांतारां म्हणप, खंयचो भाग तुका चड आवडटा? म्हाका सगळ्यांकीन रागाचो रोल म्हज्या लागीं बरो जाता. राग? पूण अश्यो तूं आतां सारकेंच हांसता पूण तूं रागाचो रोल करतलें काय दिसता. त्या वेळार करचो पडटा तो. हय, तो म्हाका बरो येता म्हाजो. म्हणजे खंयच्या तियात्रान तुका असली भुमिका मेवल्या? फातर तियात्रान थान स्टार्ट ते. त्या तियात्रान? हय, थंय थान कोणी आतां ते हांव एक खंयचें तें एकूच फावट जल्म जाता तातूंत डॉला काम करी. डॉला भायर वचपाचें जालें आनी हांवें एक म्हाका कॉन्टेक्ट केलो. शो पयलो हांवें आनी तो जोकी बाब म्हणूंक लागले आतां हो बॅटीचोच रोल, पाशेक म्हणलो बॅटीचोच रोल, बॅटीच करतलें. ताजो रोल केलो. हांवें खोशी जालो, बरो केलो म्हण आपल्याक लायक जाता तोच कितें. आनी म्हाका चड आवडटा तो रागाचो रोल. म्हणजे म्हाका बरें दिसता कहें, हांव नकळो कित्याक तें. वय, पूण हांव तोच रोल करून आयलें म्हणटा हांव तितून. लोक कितें म्हणटा? लोक म्हाका मागीर उलयतात न्हू, कुड्डी आनी कोल्ली उजरांक उलयतात, सायबा अशी कितें कितें म्हणटात, मारूं दिसता फातर आनी कितें. आनी रोसपनाक पासून तोच रोल केला हांवें रोसपनाच्या तियात्रानूय. आनी कोणाक केला हांवें पाश्कोवालाक. चडशे हांवें तशेंच रोल केल्या सगळ्यांक. आनी केन्ना तरी तुका कॉम्पिटिशनाक, तियात्र कॉम्पिटिशनाक? खूब नासलें हांव. 3 सर्टिफिकेटी आहात म्हजे लागीं. वय, आनी कॉम्पिटिशनाक हांव जायत्या भुरग्यांक नासल्या. खरेंच बेटी, थोड्याच वेळा मदें आमी तुजो चिमटीभर वावर लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आनीक ह्या वावरांतल्यान तुका पयल्या उपरांत रोखडेंच लोकांक समजलें की बेटी आतां तांकां थोडो भोव उगडास आपलो आदलो येतलो. ज्यो भुमिका तुवें केल्यात त्यो लोकांक आवडल्यात. खरेंच तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरोंक योग दिलो.
खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कॉल आयकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी इतल्यानूच बॅटी आल्वारीस सांगाताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. राबो आमचो वयर काडून गेलेली तूं त्या भायल्या तेर्रा पूण त्या गोराब्याच्यो वणट्यो पडल्यो आयज एकाच पारा. काढून सांग माय फायदो कसलो तुज्याच कुटुंबाक लागून गोराबो तो लासलो. देखीनी नजर पाय घालूंक काचे नासलो तुकाच लागून माय तो संवसारांत